नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभता सर्गी जेवणान तुझ्या आमी भाग्येता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवंदारा उपकारांचो तुझ्या अर्गां दिता रतन तुझ्या आमकां नितळ केल्याय खुसाच्या मनात जिवीत दिलाय सम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभता सगळी जेवणान तुझ्या आमी भाग्येता जेजू क्रिस्त दे मोगाच्या भाव भयणीनो आज सद्या असो चवथो आयतार हें मिसाचें बलिदान प्रत्येक रितीन हांव भेटोवन दिता जी कोण पिडेंत आसात हांतुळणार आसात कोवीड निमती इगर्जे वचोंक जायना जगावांनी मिसाचीं बलिदानां इगर्जेन नांत तसल्या लोकांच्या भलायके खातीर आनी तांकां आत्मीक घटाय मेळच्या खातीर तुमची सर्व तेसावां समर्पण हें मिसाचें बलिदान हांव भेटयतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या आसमी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो तुमच्या सवे आसूं देव मोग जावन आसा ताच्या मोगान तो आमकां राखता पोसता सांबाळटा आमची अस्कतकाय आमकां तो बक्षिता आनी ताका आमी विधेय जावन जिवंक आमकां आपोवणें दिता त्याच जेजूच्या नांवान आनी बापा लागीं मागतना आमकां आशिर्वादां पेकोवन मेळटा आमी कोणीय देवा मुखार रावोंक फावो न्हय जाल्यारय जेजू क्रिस्त मरी फात ताणें आमकां फावो केला आमी पाश्चाताप पावोन ताच्या सरशी येतना तो आमकां परत ताच्या वेंगेंत घेता तर मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी एगडेभर दोळे धांपून तुजी अस्कतकाय वळखून घे हांतुळणार आसतना तुवें पुरपुरलेले दीस पिडेंत पडून क्वारंटायन जावन एक सुरू आसतना देवा बरोबर उरयलेले देवा विरोध उलयलेले त्यो घडयो समर्पून माग आमची पातकां एखाद्या वेळा आमच्या अस्कतकाये वरवीं पिडेक कारण जाल्यार तोच जेजू आमकां भोगसूं दी मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवच्या खातीर आमी सर्व आमच्या अस्कतकाय आनी पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकोळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकुत सुमियां काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सुमिया काकुत सुमिया काकुत महिमा देवा पुंसगी
आणि शांतिताच्या इष्टक संसारी सर्वेश्वरा देवा सगीच्या राया सपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सम्या देवा देवाचे शणये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजवात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुजी भजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र तुजेपणान जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्वर तुजो देव तुज्याच भावा मदलो मुजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो ताका तुमी आयकूंक जाय. तुवें हरेब पर्वताचेर जमातेच्या दिसा सर्वेस्वरा तुज्या देवा कडेन हीच विनंती केल्ली म्हणून सर्वेस्वरा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा हो व्हड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलों. आनी सर्वेस्वरान म्हाका म्हळें तीं तुजे कडेन विचारतात तें सारकें. तुजे तसल्या एका प्रवाद्याक तांच्याच भावा मदलो हांव विंचतलो आनी ताच्या तोंडांत म्हजीं उतरां घालतलो. जें कितें हांव ताका फरमायता तें तो तांकां सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावात जाल्यार हांवच ताचे कडचें लेख विचारतलो. पूण तो प्रवादी हांवें ताका फरमायनातलेलो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवांच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संत सांत सर्वेश्वराक उल्हासया. आमच्या तारणाचे कडप जावन आसलेल्याक वाखणया. अर्गां स्तुती करून ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी
ताची कीर्त गावया सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका येया सरपडून ताका आराधन करिया आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडया तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो हीण आज सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका आज सर्वेश्वराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका सांब पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमी कंत उस्क्या विणे आसजय म्हूण म्हजी अपेक्षा लग्न जायनातल्या दादल्याक सोम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता आपूण सोम्याक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता पूण काजरी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को आपले बायले कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता अशें आपल्या भितरच ताका दोन कुशींनी ओडलेले बरी भोगता लग्न जायनातली स्त्री वा अवंकार चली सोम्याच्या संगती विशयान चिंता करता कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जियोंक ती सोदता पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता तुमकां दामून दवरी जाय म्हूण म्हजो इरादो न्हय तुमी लायक तरान चला जाय आनी अडकळी विणे सोम्याची सेवा करी जाय म्हणूनच म्हजी आशा देवाचे उतर हें देवाचे ओडपकार सर्वेश्वराक जय जय हल्लेलुया सर्वेश्वराक जय जय हल्लेलुया 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 सर्वेश्वराक जय जय हल्लेलुया येया उर्बेन मुद्दार्या सोम्याक भक्तीन वंदिया अर्घांता कामी दिव्या गीतांगावन उल्हासिया सर्वेश्वराक जय जय हल्लेलुया सर्वेश्वराक जय जय हल्लेलुया 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 सर्वेश्वराक जय जय हल्लेलुया सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू तुमच्याय सवे आसू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत ते कफरनावांत येवन पावले सबत येतस जेजू सिनागोगाक वचून शिकोवंक लागलो ताच्या शिकवणेक लोक विस्मीत जालो कित्याक अधिकार असलेल्या मनुष्य बरी तो तांकां शिकयतलो शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो तांच्या सिनागोगान दिवसार लागलो एक मनीस आसलो
जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली, नाजरेच्या जेजू तूं आमच्या कबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हणू हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेस्टावन म्हळें, तोंड दांप आनी ह्या मनशांतावन भायर सर. तवळ तो देवसार ताका पिसूड न्हू व्हडल्या ताळ्यान केळांस मारीत त्या मनशांतावन भायर सरलो. सुमिस्त विजमीस जाली की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नवीस शिकवण अधिकारान भरलेली, दिवसारांक पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचें फर्माण मानतात. तितल्यार गलिलेच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. मगच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर आमी नियाळ करया आनी आमच्या जिविताक कशी ती लक्ती जातात गे पळोवया. आयची तिनी वाचपां आमी ह्या नियाळच्या ह्या वखदा पयलें वाचप आमकां प्रावाद्याच्या उतराक खान दिवंक, मोन दिवंक आपोवणें दिता. देवाचें उतर एक प्रावादानपण. सबार प्रवाद्या मरिफात देव उलयलो, पात्रियार्का मरिफात देव उलयलो, आपोस्तला मरिफात ताचे प्रेरणाद्वारे तो उलयते आसा. अजुनी तो आमच्या लागीं पवित्र सल्ल्यांत आनी विविध रितींनी तो आमच्या लागीं उलयते आसा. आनी जेजू द्वारे तो आमच्या लागीं उलयला. जेजूक ताचो पोतो आमकां सडवंदार करून दिला. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांत अशें आयज आमी आयकलें, सर्वेस्पर तुजो देव तुज्याच भावा मदलो मुझे तसलो एक प्रवादी उपसयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. तुवें होरेब पर्वताचेर जमेच्या दिसा सर्वेस्परा तुज्या देवा कडेन केल्ली विनंती इस म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा हो ओडू उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिसची जाल्यार हांव मरतलो. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, ती तुज्या कडेन विचारता तें सारकें. तुजे तसल्या एका प्रवाद्याक तांच्याच भावा मदलो हांव विसतलो आनी ताच्या तोंडान म्हजीं उतरां घालतलो. जें कितें हांव फरमायतां तें तो तांकां सांगतलो. एका प्रवाद्याचें मिसांव कितें? इगर्ज माता, पवित्र सभा, धर्म सभा प्रवादन करते आसा. आमकां प्रवादनपणाचें काम ह्या पवित्र सभेक दिलां. लोकांक जेजू सरशीं हाडचें, जेजूचें मिसांव परगट करचें. आनी आज एक प्रवादी नंतर जावं बरो मैचे नंतर आनी एकलो इसाइया नंतर जेरेमिया, हेजेकिएल अशे प्रवाद्यान कैतावन ते विसून आयिल्ले. जावं बरो आज हांव एक आजाक कैतावन विसून आयिल्लो तो कुटुंबा मदलो. थंय देव विसता एका मिसांवा खातीर. ताची बेसांवां लोकांक दिवच्या खातीर तो प्रवाद्यांक विसता. आनी तो सांगता पळया, ताच्या तोंडांत म्हजीं उतरां घालतलो. तुज्या भावा मदल्यान विसतलो, ताच्या तोंडांत म्हजीं उतरां घालतलो. म्हजीं उतरां ताच्या तोंडांत हांव घालतलो. जें कितें हांव ताका फरमायतां तें तो तांकां सांगतलो. म्हजीं उतरां तांच्या तोंडान. तर आज हांव हांगा आसा, जावं पुरो एक याजाक जावं न्हू, म्हजीं उतरां उलोवंक न्ही. देवाचें उतर हांवें परगट करी जाय. देव कितें सांगता तें हांवें लोकांक कळीत करी जाय. एका प्रवाद्याचें काम तेंच ताची काणी सांगूंक वेचें न्ही, बगार देवाचें उतर, देवाचें प्रेरण आनी देवाच्या उतराच्या आदाराचेर ताणें प्रसंग करूंक आसा. आनी लोकांनी त्या उतराक कल्तिमान घालन देवाक पातयेवंक आसा. म्हजीं उतरां घालतलो. जें कितें हांव ताका फरमायतां तें तो तांकां सांगतलो.
देव कितें फरमायता, देवान फरमावचें कितें, वेळ भरती जालो, पाटी येया, पातकेशींनी बदला, म्हज्या वाटांनी तुमी चला, म्हजेर बावार्थ दवरा, हें सक्कट देवान आमकां सांगचें. तो म्हज्या नांवान उलयतना, म्हज्या उतरांक कोणीय पाळो दिनासतना रावत जाल्यार हांव सुद्दां ताचे कडचे लेख विसरतलो. पण कशें सांगता, प्रवादी उलयतना जर त्या उतराक पाळो दिनासतना रावल्यार त्या प्रवाद्या कडचे देव लेख विसरतलो काय. हें हेब्रेव घरा बरयल्या पत्रांत आसा. तुमचे आत्मेचे लेख ताणें दिवंक आसा, तुमच्या याजकांनी, तुमच्या पिरगजेच्या मुखेल्यांनी. पूण तो प्रवादी, हांवें ताका फरमायनातल्यो गजली, पळय फरमायनातल्यो गजली म्हळ्यार पट्टू काणयो, म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवाच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. आमी देवाच्या उतरांत खेळोवंकूच जायना, देवाच्या उतरांत आमी धंदो करूंकूच जायना, देवाच्या उतराचेर आमी हुंदून जिवंक आसा. देवाच्या उतराची सकत आमकां कितें करता, आमच्या जिविताक ती एक तारण दिता. आनी त्या खातीर तो सांगता, देवाच्या उतरांत आमी खेळोवंकूच जायना. प्रवचन करचें सुलाभ, प्रवाचकाक कसं एक वर्ती झडती आसा, फैसाल आसा. तर प्रवाद्यांक प्रवाद्याचें उतर निरर्थक करचें नाका. देवाचें उतर प्रवाद्याद्वारे आमकां मेळिल्लें, पवित्र सभेची शिकोवण आमकां जी मेळिल्ली आमी ती स्विकार करया, त्या प्रमाणे आमी जियेवया. आयचे अंतर्गीत आमकां अशें सांगता, आज सर्वेस्परचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. मनशाक एक स्वभाव आसा, एका काणांत आयकुचें आनी एका काणांत सोडचें. आयकले उपरांत तें पुरो पाळूंक कोणाक जाता सायबा म्हणचें. तर देवाचें उतर पाळूंक कश्ट नात. आमचे भितरले आळसाय, शेळमोडेपण आमी पयस करूंक जाय. त्या खातीर आमी कितें करी जाय म्हण हें किर्तन आमकां सांगता. संतोशान सर्वेस्पराक आमी उल्हासान गितां गाय जाय, अर्गां स्तुती ताजे दिवन समोर ये जाय, गितां गायन आनी ताजे किर्त गाय जाय, सरपडोवन ताका आराधन करी जाय. आमकां रचलेल्या देवा मुखार दिंब्यांनी आमी पड जाय. आमचो देव तो आमकां पोस करता, सांबाळटा. ताजो ताळो आमकां आयकत जाल्यार, आमचे अंतस्करण फटी मारिना, आयकत जाल्यार तुमी दारूण करिनाका तुमची काळजां. होय मगोच्यो भाव भयणीनो, ताणें मेरीबांत मास्सांत कितलीं कार्यां केलीं जाल्यारय ताणें देवा परकिलो, परिक्षा केली. आमी देवाक पारखुचें नाका, देवाची परिक्षा करची नाका. सबार पोटी पिडा शिडा कश्ट येतना आमी पारखिता, परिक्षा करता. देव आसा गी, देव खंय आसा असली सक्कड आमकां सावलां उपजतात. जोबा बरी आमी जाय जाय देवान दिलें, देवान वेलें, देवाक जावं महिमा. कश्टां ती जोबान देवाक महिमा दिली. अशें दुसऱ्या वाचपांत आमी कंतिविणें जियोंकू देव आमकां आपोवणें दिता. आनी कशें आमी जिये जाय, कशें एक काजारी सक्रामेंत घेतिल्ल्यानी लग्ना सक्रामेंतान कशें जिये जाय म्हणून सांत पावल कोरिंथीकांरा बरयल्या पत्रांत आमकां शिकोवण दिता. तुमी कंत हुस्के विणे आसा जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. पळय आज सबार जाणांक कंत आसा, हुस्को आसा, तर कंत हुस्के विणे आसूंक साद आसा गी आसा. आत्मीक रितीन आमी बळवून जातना कंत हुस्के आमकां कितेंच करूंक शकनात. त्या खातीर तो कितें सांगता पळय, एक एडवायस दिता. लग्न जायनासलेल्या दादल्याक सोमयाच्या संगतीचो हुस्को आसता, आपूण सोमयाक कसो मानूं वतलो म्हूण तो चिंता. पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को आपल्या बैले कसो मानूं वतलो म्हूण तो चिंता. अशें आपल्या भितरच ताका दोन कुशींनी ओडल्या बरी भोगता. कित्याक एक देवाची कुशी पळय जाय इसल्यान काजार जाल्ली पतीण आसा. लग्न जायनातली स्त्री वा अवंकार चली सोमयाच्या संगती विशयान चिंता करता. लग्न जाल्ल्या स्त्रीयेक संवसारी संगतीचो हुस्को आपल्या घोवाक कशी मानूं वतली म्हूण ती चिंता करता. हांवें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. तुमकां दामून दवरी जाय म्हूण न्हय म्हजो इरादो. तुमी लायक थारान चल जाय, अडकळे विणे सोमयाची सेवा करी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. हांगा कितें सांगूंक आसता की म्हळ्यार काजर जावची सूख हें सक्कड सूख म्हूण तो सांगना. तो सांगता बॅलन्स करी जाय लायफ. अडकळ्यो आसूं नजो, मागण्याक अडकळ्यो, आत्मीक जिविताक अडकळ्यो आसूं नजो,
आनी सुमेची सेवा करूंक अडकळे आसूं नजो, तुमचे जिवीत जिवंक अडकळे आसूं नजो. तर हें सगळें सांबाळून व्हरूंक आमकां कृपा जाय आनी ती कृपा देव दिता. आनी 36व्या वाचपांत आमी आयकलें, सब्बाता दिसा कफरनावांत जेजून दिल्ली शिकोवण. जेजूची शिकोवण कशी आसली? अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो. पळया, ताणें शिकयलेली शिकोवण तांकां मेसवतली, काळजांक लागतली, परिवर्तन हाडटली, धैर्य दितली, मात्र न्ही तसो भावार्थ घट करतली. आज शिकोवण केवळ खाती वयर ती येची न्ही, शिकोवण ती गूंड रोंबो जाय. आनी जेजूची शिकोवण आयकलो कोणीय जावं पुरो. तुमी पळया, साऊल पावल जालो, पेद्रो, पागी आसले, आंद्रे, आनी तशेंच जाकोबाचे पूत जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव कशे ते बळवंत जाले, अपोस्तल बळवंत जाले. कित्याक जेजू अधिकारान शिकयतलो. अधिकार कसलो तो? ह्या संवसाराचो अधिकार न्ही, मोगाचो, सेवेचो, त्यागाचो, बोगसाण्याचो आनी वर्त्या मापान मागण्याचो तसली सकत आसलो. कित्याक तो देवाचो पोतू. शास्त्र्यां बरी ते वज्यां घालताले, तो वज्यां घालनातलो. आज जेजू कोणाकय वज्यां घालना. कोणी चिंतल्यार क्रिस्तांव धर्म या देवाचे उतर वज्या म्हणजे चिंतल्यार तो एक जाणतो न्ही म्हूण येत व्यक्ती. त्या खातीर मुखार आमी पळयता तवळ कितें जालें. असा 12 जाण सांगतात देवसार ना, देवी ना म्हणटात. तांकां जबाब जेजू दिता. देवसार आसा पूण जेजू मुखार तो रावना. जेजू पातयेवच्याक तो कितेंच करूंक शकना. त्या खातीर आमी जेजूचेर भावार्थ दवरूंक जाय. जेजूच्या नांवान मागतना आमी जैतेवन जातले हांव. आनी हांगा आमी पळयता तांच्या सिनागोगान देवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली. देवसार लागलो व्यक्ती जेजू पळयतच हालोवंक लागलो. जर जेजू म्हज्या कुटुंबान, जेजू म्हज्या घरान, जेजू म्हज्या काळजान, जेजू म्हज्या सांगाता आसतना अनकर बंदडो म्हाका आपणूंक शकनात. आमकां नाश करून तांणी म्हळें बोब मारली. कितें म्हूण? नाजारेतच्या जेजू, तूं आमचे खोबरे कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. पळय कसो सांगता देवसार, तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. तर देवसार जेजू मुखार रावना, जेजू पातयेवच्या मुखार रावना. त्या खातीर कोणेय माट केला, मंत्र केला, अशें केलां तशें केलां भियेनाकात. तुमी मागणें करा, देवाचें उतर वाचा, सक्रामेंतान बोळवून जाया. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें तोंड दांप आनी मनशातावन भायर सर. तो देवसार ताका पिसून व्हडल्या ताळ्यान केळांस मारीत त्या मनशातावन भायर सरलो. तोंड दांप भायर सर. आज आमच्या भितर असली अनकर सबारपोटी आमी अनकरांत आसता. जो विविध द्वेश, हागे, मोसोर, झगडें, वायटोटण्यो, सवयो हे सक्कड तावन आमकां सुटका जाय. तो आमकां देवा तावन पयस व्हरूंक पळयता, ओडण्यांनी ताळण्यांनी घालूंक पळयता. आनी जेजूच्या नांवान आज आमकां सुटका लाभता. आनी ते समेस बीज जाले आनी एकामेका लागीं विचारूंक लागले. ही एक नवीच शिकोवण अधिकारान भरलेली देवसारां पर्यंत तो फरमायता, ते तेज्या फर्माण मानतात. देवसार समेत तशें फर्माण मानतात. पिडा, शिडा, वैरस आमकां कितेंच करूं शकनात. आज आमी हांतुरणार आसां, आस्पत्रांत आसां, क्वॉरंटायन जावन आसां, भियेनाकात, घाबरनाकात. जेजू आमकां सुटका दिता. कशें जेजून अधिकारान आज हीच उतरां, हीच बलिदान आमकां आशिर्वाद करतले, आमकां सुटका पेकोवन हाडटले. एक गडीभर दुनियांत आमच्या काळजाच्या दवरया. जेजूची सुवार्ता आमी आयकली. प्रवादाच्या उतरां काण दिवंक आमचें जिवीत समाज समकर जियोवंक आनी अनकाराचे संगतेंत हांव सुटका जोडून जियोवंक आमकां हाची सुवार्ता कृपा दिता. दोनी दोळे दंबून हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. तेच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचे भितरचे अनकर, बंदपस, बंदोड्यो, वायटोटण्यो, सवयो, द्वेश, हागे, मोसोर, झगडें बांदून मोडून उडयता. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, anoint them Lord, deliver them Lord. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर हे पिडा शिडा, हर हे बंदपस बंदोड्यो तुमच्या कुडींत हांव तुमच्या जिवितांत हांव सोडून दिता.
एक नवें जिवीत, नवें आशिर्वाद, नवें बेसांव, नवी कुर्प सुमेची तुम्ही पळोवचे बरी तुमकां हांव आशिर्वादीत करता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करुया. एकाच देवाक सत मानता. सर पदवेदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळादी बापातावन जल्मला. देवातावन देव उसवाडातावन उसवाड खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं ओंकार मेरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उज्याक बसला. जिव्यांचे मेल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो. आनी ताचे राजवडीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्या सत मानता. ईश्वरान जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसार को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादेवरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मसत्तावरी स्थापलेले देवसभे सत मानता. पातळ्यांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता. आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावार्थांची प्रार्थना. मोगशेनो जें कितें भावार्थान तुमी मागतात तें सगळें बाप हो तुमकां दितलो म्हणल्या सुमयाच्या उतराचेर पातयेवन सर आमची प्रार्थना बापा समोर दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. बापा पवित्र सभा चलोवच आमच्या पापा साहेबाचेर बिस्पांचेर ह्या जाकांचेर आनी सर धार्मिकांचेर तुजी बेसांवां घाल. तांणी मोगान धैर्यान आनी व्हड उर्बेन तुजें उतर ह्या संवसारान प्रकट करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन करून देशाच्या लोकांच्या उदरगते खातीर निस्वार्थपणी वावरूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. कश्टान वारां पिडे शिडेन सांपडलेल्या सर्व आमच्या भावा भयणींनी जिणे निराशी जायनासतना तुजेर आपलो बरवसो दवर जियोंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. परगांवांत वावर करनासच्या सर आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां भद्रती आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी मोरये माये परी ल्हान तावनूच भावार्थाचे आनी कालतेपणाचे जिणेक वेंग मारन जियोंक आनी हे दिशेन वडिलांनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्ल्या सर्वांचेर तुजी दया देवन येवं दी. विशेश मापान कोविडाक वळख जावन क्वॉरंटायन जावन आसची, हांतुळणार आसची, विविध तेसावां घेवन तुज्या बेसावांक राखून आसची. तांकां तूं गूण कर, आशिर्वादीत कर आनी तांचे दय माया मोग एकवट शांती समाधान राज करूंक. तशेंच आमी दुस्मान काय राग मोसोर पयस करूंक तुजें प्रेरण लाभय म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. मौनपणी आमचे तेसावां समर्पण मागुया. सर्गीच्या बापा, कलतेपणान आनी भावार्थान उसरलेली ही आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजो तळो कलतेपणान आयकून त्या परी आमची जिणी मांडून हाडूंक तुज्या पवित्रत्मेची सकत आमचेर फांकाय. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेऊन दुर्बळ काणिको आयल्या भेटोवंक बापा, वायनोंडो आमचो ओपून दिता आतां. वावर आमचे जिणयेचो समर्पिता
आमच्या काळजांचो भेटयता ये बापा सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार कर बापा सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार कर तूं बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमी तुजी साकरां तुजे वेदीचेर इंधनां हाडून दवरताव. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. हें आमी मागताव आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा तुका दिन वासूंक आनी वाकाणूंक आमचो नितीसो कायदो. तूं एकच देव जिवो आनी करो सर काळादी ससनाच्या ससनाक अगंपर जळान तूं जियेताय. तूं एकलोच बरो आनी सगळ्या जिविताची जर सर रसना तुवें रचल्याय आनी तुज्या आशिर्वादान भरल्याय आनी तुज्या उजवाडाच्या परजळान तूं त्यो दादोशी करताय. देखून हिशोब नासतलो देवदूतांचो दळबार दीस रात तुजी सेवा करता आनी तुजी महिमा रूप रूप भोगून निरंतरी तुका वाकणता. तांचे बरोबर आनी सगळ्या रचनेच्या नांवान संतोषान आमी तुजो प्रताप गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय. सगी तुका जय जय. पवित्र बापा तूं भोव व्हरतो आनी सगळ्यो तुज्यो करुण्यो जाणवायच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाकाणता. मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सर रचलोय आनी तुजी आपल्या रचणाराची सेवा करून ताणें सर रचनेचे राजवटके चलोवच्याक सगळ्या सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टगात वगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या झाडान सांडूंक नाय पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुज्या काकुळटीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलोलो काळ भरतच तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवंदार जावच्याक धाडलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी अवकार मरयेतावन तो जल्मलो. फातक मात्र सोडून हे सगळ्यान आमच्या गतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सोडवणेची, कैद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोषाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें.
ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय पूण आमचे बसोतो मरोन पुनर्जिवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जिवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्रत्म्या पाठयलो. हो पवित्रत्मो भावार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयलें वर्तें देणें. संवसारांत आपलें काम संपोवन आमा मनशांक संपूर्णयेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सस्नीक कराराची कुणा करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां समारंभाक तोच पवित्र आत्मो ही देणी पवित्र करूं. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं म्हणो आनी अशी ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जाव म्हूण आमी मागतांव. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवन करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीतमेर नासतलो मोग दाखयलो. ते जिवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी इसमीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी ताणें दाका वायनान भरलेली काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी इसमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत फातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समीस मनुश्य बसत ते वारावतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बवटसो घोट पर गोटुया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही मोगाळ बापा आमचे सोडवणे सोगडास आमी समरमतांव. जेजू मेलो मेल्ल्या मदें देवलो पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हूण आमी परगडतांव. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी एक्या संवसारा सडवण दिता तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पितांव. बापा तुवेंस तुजे पवित्र सभेक दिल्ल्या बलयेचे तुजी नदर घाल आनी ह्या एका सुण्यात आनी कालसींत वांटो घेतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकेच कुडीन मैपासान एकठांय आनी तुजे महिमेच्या मानाक जेजू सवें एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा जांचे खातीर आमी ही भेटवणी करतांव त्या सुमेस्तांची काकोळ कर. भोव करून तुजे सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाची फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाची पवित्र सभेच्या समीस गोवळ्या आनी सगळ्या मनयारांची तशेंच ही भेटवणी करतेल्यांची हांगा हजर आसलेल्या आनी सगळे तुजे परजेची काकोळ कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदलेल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शेगी क्रिस्तचे शांतींत मोरून गेल्या आनी त्या आमच्या भाव भयणीची दया कर. आनी जणसो बाबार तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखान घे. दयाळ बापा अवंकार मरी देवाच्या मेळचे सांगता आनी तुज्या धर्मदूतांनी भक्तां बराबर आमा समेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सारकीचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या कुस्तेपणांत सुटलेले सगळे तुजे रस्ते बराबर आमी तुका वाखाणूंक फावो. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्रत्मेच्या एकपणान
स्वीर पदवेदार बापा सर्वनरे वैभव तुका ससना शासना आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मौनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्राव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगा जाता तशें संवसारांत आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगय, आनी आमकां ताळें पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून हे जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीय बागांनी आमच्या जोडूनदाराचे जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशे नत्रकतेलांक आमकां तुजे उदार काकोळती विसरपात कधी सुटय आनी सरांगांतांतली वाटाय. सोडकी पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना, तुझी ससनाच्या ससना. तुम्ही जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर दय पडून तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती आनी कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती, ह्या शेळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचे बाग म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे गोड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगान बरण सोमिया काळजांत येताय, तुकाच म्हाका देवन जिनी नंदन करताय. म्हज्या मोगान बरण सोमिया काळजांत येताय, तुकाच म्हाका देवन जिणे नंदन करताय. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवण मागता, म्हाकाच तुका दिवन
थंय एक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे थंय एक जाता. जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्वागत केला. अस्कत अबल जावन आमच्या भितर आमच्या भितर जेजू आयला. हांतुळणार तुमी आसात, आस्पत्रेनी तुमी आसात, घरा भितर तुमी आसात, पिडेन तुमी आसात. जेजू तुमकां आपुरता. थोडे धंपून दुनियांत काळज दवरून भावार्थान तुमी मागा. ताचें उतर आनी आत्मीक रितीन आमी सेवलोलो हो युकारिस्त आमकां गूण करता. जेजू म्हाका तूं आपोड गूण कर. म्हजे भितर आयिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता म्हूण सांग. तूं आपय तो तुजे भितर येतलो, रावतलो, गूण करतलो. त्या जेजूक अर्घां दी. पातये भावार्थान जें पातयेताय तें घडतलेंच. तुजे कश्ट, दूख, पिडा, शिडा तो पयस करतलो. आनी हेच्या ह्या लितुर्जीद्वारी, युकरिस्तद्वारी ताणें तुका आपोटलां, गूण केलां. त्या पातयेन सांगता अर्घां तुका सुमिया जेजू, अर्घां तुका सुमिया जेजू, तुका सुमिया वगळाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू, जय तुका सुमिया जय जय तुका सुमिया जेजू, तुका सुमिया जेजू, मान तुका सुमिया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. दुनियात आमच्या इरोबारून सांगता म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या सक्तीन बळवून महिमेवर नावान आम्ही घेतलेले युकरिस्तच्या बळान जेजू तुझी सकत आमच्या दे काम करून दी. गमकर बनपस बंदडे सगळं आमच्या तो पैसे सोडिता. तुझ्या मोगान तू आमकां बरो सुटका आमकां लाभयल्या खातीर अर्घां दिता हांव जेजू. जेजू क्रिस्तच्या नावान हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी ससण्याच्या सुखाक फावोक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी सडत वाडत वचू. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू, तुमच्याय सवे आसू. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतले निवारू आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरू. आमेन. सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करू. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाच्या कुशाप्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आमेन. पदवीदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्व आमी एकठांय जावन बापा तुका सॅक्रिफीस भेटयलो. जेवणान तुज्या दादो जाल्या आतां वेचो वेळ आयलो. मागता बापा आमी कृपा तुजी जियेव जिणे माया मोग
बापाची सोवांग तुझे तोय आकाशुंची क्रिस्ताक सावून जेवची सर्व आमी एकठांय जावन बापा तुका सॅक्रिफीस भेटयलो जीवनांत तुज्या दादो जाल्याम आतां वेचो वेळ आयलो. मोगाळ पुत्राचो वेळ अंकवार मारी आशीर्वाद दिवन आमकां भगवंत कृपाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.